Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to learn a new topic under the English comprehension, which is the idioms. So idiom type जे MCQ असतात ते आम्ही ह्या व्हिडिओत बघितले. So idiom means what? जे आम्ही in मराठी वाक्यप्रचार म्हणता पाहिजे और other words आम्ही तेका म्हणी सुद्धा म्हणू शकता. So idioms तुमका कितें आसतलो हांगासर एक सेंटेन्स आसतलो. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, सो तेजो एक मिनिंग आसतलो आणि तुमका फाइंड आउट करपाक जाय तेजो अदर मिनिंग. इन कोंकणी एक सेंटेन्स आसा त्या तुमका एक एक्झाम्पल म्हणून दिता. दोळ्यान तेल घालून पोवप. सो हेजो मिनींग पळय, दोळ्यान तेल घालून पोवप हेजो एक मिनींग जाता, रायट. म्हणजे दोळ्यान तेल घालपाचें आनी पोवपाचें हो एक मिनींग जालो. आतां एक्चुअल मिनींग तेजो कितें? दोळ्यान तेल घालून पोवप म्हणजे कितें? सारकें लक्ष दवरप. ओके, कितें जें आमी ऑब्जर्व करतले तेजेर आमी कितें करूंक जाय? सारकें लक्ष दवरपाक जाय. ह्यो तेजो दुसरो मिनींग जालो. सो इडियम्स हे सेम थिंग. आनी एक एक्झाम्पल्स आमी म्हणटा पळय, हात वयर करप. ओके, सो हेजो एक मिनींग जाता हात वयर करपाचें आनी एक्चुअल तेजो मिनींग कितें जाता? आमी एक कितें होप आसा तो सोडून दिता की आमचे कडेन आनी तें जावचें ना. ओके, सो हो दुसरो मिनींग जालो. द सेम वे इडियम्सान आमी तेच पळयतले. कॉम्प्रिहेन्शन तशे टायप क्वेश्चन तुमकां विचारले गेले वयतले. ओके, सो तुमी एक्स्ट्रा आनीक सर्च करात. हांवेन हांगासर तुमकां आयज 20 इडियम्स जे क्वेश्चन्स आसात ते हांगासर तुमकां आयज एक्सप्लेन करतलो. सो मोर तुमकां मेळटा तुमी सर्च करात आनी नोट डावन करून दवरात. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेटमेंट. At the 11th hour means. So here are the four options. So तुमका हांवेन correct option दिला with explanation. Okay. So at the 11th hour means what? Correct option is B. At the last moment. So explanation. It means doing something at the last possible moment before the deadline. So कितें आमी जे काम आसा पळय ते लास्ट मोमेंटाक दवरतले. ओके, त्या टायमार ही जी स्टेटमेंट आसा ती यूज जाता. At the 11th hour. आता एक्झाम्पल सपोज तुम्ही आता इन युअर स्कूल डेजान असाइनमेंट दिला आसतलो. ओके, असाइनमेंट हो बिफोर 1 month और बिफोर 2 months तुमकां दिल्लोच आसता. बट चडशे स्टुडंट्स ह्यो असाइनमेंट केन्ना ट्राय करता कंप्लीट करपाचो? बिफोर द एंड ऑफ द लास्ट डे. बट एट द लास्ट मोमेंटाक रावूनच तो चडशे भुरगे असाइनमेंट कंप्लीट करता. सेम आता तुमी पळय, सो तुमच्या एक्झामीची CBT 1 डेट अनाउन्स जावंक ना. सो स्टील सम स्टुडंट्स प्रिपेरेशन चालू आसा. सो थोड्या भुरग्यांनी अजून प्रिपेरेशन करूंक नासतले. सो ते सुद्धा एट लास्ट मोमेंटाकूच रावले आसतले. सो त्या टायमार ही स्टेटमेंट ही तांकां यूज टू आसतली. ओके, सो एट द 11th hour म्हणजे एंडिंग टायमारूच कितें करप? आपूण जाता तितली स्टडी करप, म्हणजे तो टार्गेट कंप्लीट करपा खातीर. ओके. Second statement, a dime means very valuable, rare, very common, very expensive. So here correct option is very common. So dime of dozen म्हणजे very common, something that is easily available and not special. ओके, सो जे कितें तुमकां इजिली अवेलेबल आसतले ते तुमच्या खातीर कितें नासतले? स्पेशल नासतले. जशें की आतां आमी पळय गोव्यान आमकां समुद्र हो कॉमन आसा. ओके, सो आमी पयले सुद्दां आमकां ते कितें डिफरंट अशें स्पेशल अशें दिसना. बट टुरिस्ट जेन्ना विजीट करतले तेंच्या खातीर ते कितें आसतले? एक स्पेशल आसतले, रायट. सो तो स्टेटमेंट हो एका यूज जाता, अ डायम अ डझन म्हणून. Third statement, beat around the bush means so talk directly, avoid the main topic, fight in the forest, speak loudly. So again statement read kariya, beat around the bush means correct option B, avoid the main topic. Beat around the bush म्हणजे avoid करप मेन टॉपिक. आता एक्सप्लेनेशन द्यायचं, when someone avoid saying the main point म्हणजे मेन जो मुद्दो आसा तेजेर तो कोणी असो पर्सन तो उलयना, पण तेजे सराउंडिंग ज्यो गजाली आसा तेजेर उलयता. ओके, सो मेन मुद्द्याचेर उलयना आणि सराउंडिंगाच्या गजालीचेर म्हणजे तो टॉपिक मोस्टली अवॉइड करूंक सोदता आसतलो. ओके, सो त्या टायमार तो इडियम्स होतो. फोर्थ स्टेटमेंट, क्राय ओव्हर स्पिल्ड मिल्क मीन्स बी हॅपी, कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक, ड्रिंक मिल्क, वेस्ट मनी. सो करेक्ट ऑप्शन बी, कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक. सो एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स रिग्रेटिंग समथिंग दॅट कॅनॉट बी चेंज. आता हेचो मिनींग कितें? सपोज आता तुम्ही एक्झामीक जर स्टडीज करूंक ना डायरेक्ट गेले आणि सपोज हांव अशें म्हणिना की तुम्ही मार्क्स स्कोर करा, सपोज स्कोर लेस जालो जाल्यार त्या टायमार तुम्ही मागीर रिग्रेट करून यूज ना. ओके, सो जाता तितले पयलींच आपूण प्रिपरेशन करपाक जाय. सपोज मागीर रिग्रेट करून तुम्ही कितें चेंज करूंक शकचे ना, हेचो मिनींग. ओके, सो प्रिपरेशन हे पयलींच जावपाक जाय. सो सपोज जर अशी कंडिशन जाता त्या टायमार हे इडियम्स जो आसा तो यूज जातलो. क्राय ओव्हर स्पिल्ड मिल्क म्हणजे तुमचो टायम जावन गेला आसतलो, पण मागीर तुम्ही त्या टायमार थिंक करूनय काय यूज जावचें ना. Hit the sack means option, start working, go to sleep, hit someone, carry a bag. So correct option here is B. So B जो असा तो go to sleep. Hit the sack म्हटल्यार go to sleep. So go to sleep म्हटल्यार तुमका मीनिंग खबर आसा, राइट. Sixth statement, let the cat out of the bag means free an animal, reveal a secret, make noise, catch a thief. हेंचो मीनिंग डिफरंट आणि हांगासरलो तेजो अर्थ जो आसतलो तो डिफरंट आसतलो. ओके, सो हेजो मीनिंग डिफरंट आसतलो, परत आमी जे आन्सरान सोदतलो तोय मीनिंग डिफरंट आसतलो. So let the cat out of the bag. Correct option is B. Reveal a secret. So to accidentally reveal hidden information. Okay. So accidentally reveal hidden म्हणजे कितें, जी काही गजाल लिपोवन दवरली आसतली ती सडनली कितें जाता कोणा कडसून तरी कळटा आसतली. सो तेच्या खातीर हे स्टेटमेंट, लेट द कॅट आउट ऑफ द बॅग म्हणजे जी कितें हिडन इन्फॉर्मेशन जी कोणी हायड केल्ली आसतली, लिपोवन दवरली आसतली, कोणाक सांगूंक नाका म्हणून, ती सडनली कोणाक तरी ती न्यूज कळटा आसतली.
सेवन स्टेटमेंट पुल समवन्स लेग मीन्स हे तुमकां इजिली कळटलें पुल समवन्स लेग म्हणजे कोणाचे पांय ओडप हे आता पांय ओडप म्हटल्यार मिनींग कितें जातलो हेल्प समवन मेक फन ऑफ समवन हर्ट समवन पुश समवन सो करेक्ट ऑप्शन बी मेक फन ऑफ समवन म्हणजे पांय ओडप म्हणजे कितें दुसऱ्यांक सकयल ओडपाचें सो दुसऱ्यांक खंय तरी कमीपणा दाखोवपाचें ओके सो इट मीन्स टू टीच ऑर जोक विथ समवन ओके दुसऱ्यांक चाळोवपाचें नाजाल्यार फकाणां करपाची तेंची ओके ऑन एट स्टेटमेंट ऑन क्लाउड 9 मीन्स angry confused very happy sad so correct option is C. So on cloud 9 has an explanation. It describes state of extreme happiness. So correct option. So in कोंकणीन सुद्धा आम्ही केन्ना म्हणटा सारको वयर पावलो मरे तू वयर म्हणजे कितें ढगान ओके सो सारको ढगान आहे मरे तू अशें म्हणटा ओके सो तेजो मिनींग येता ऑन क्लाउड 9 म्हणजे तू सारको वयर पावलो 9 स्टेटमेंट थ्रू थिक एंड थीन मीन्स only in good times in all situation good and bad see in confusion be slowly correct option through thick and thin in all situation it means staying loyal in every so तुझे बरे सिच्युएशन असो नाल्यार बॅड सिच्युएशन असो तू कसो रावपाक जायो लॉयल रावपाक जाय सगळ्या वांगडा बऱ्या भशेन वाग ओके नेक्स्ट 10 स्टेटमेंट किक द बकेट मीन्स स्टार्ट समथिंग डाय प्ले फॉल डाउन करेक्ट ऑप्शन इज बी सो किक द बकेट म्हटल्यार डाय in the same boat means traveling together in the same difficult situation going on a trip working on water so correct option B so correct option B in the same difficult situation in the same boat म्हणजे कितें तू आणि हांव सेम प्रॉब्लम ना आमले अशें मिनींग जाता सो वेन पीपल फेस सिमिलर प्रॉब्लम ऑर सिच्युएशन सेम प्रॉब्लम फेस जाता तेन्ना यो इडियम्स यूज जातले 12 बर्न ब्रिजेस ब्रिजेस म्हणजे पूल बर्न म्हणजे जोडप ओके सो बिल्ड रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप परमनंटली ट्रॅव्हल फार फिक्स प्रॉब्लम सो करेक्ट ऑप्शन बी बर्न ब्रिजेस म्हणजे डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप परमनंटली सो इट मीन्स ending relationship in a way that cannot be repair सो मिनींग काय आसतलो तुमकां सो बर्न ब्रिजेस म्हणजे कितें हांगासर जी बॉन्डिंग आसतली दोगांय मदीं ओके सो जी कितें रिलेशनशीप आसतली ती कितें करप एंड करप आनी परत ती कितें जावची ना रिपेर जावची ना रिपेर म्हणजे नेक्स्ट अ फिश आउट ऑफ वॉटर मीन्स कम्फर्टेबल आउट ऑफ प्लेस स्विमिंग रिलॅक्स सो करेक्ट ऑप्शन बी आउट ऑफ प्लेस A fish out of water is explanation feeling uncomfortable in a new or unfamiliar situation. Fish out of water म्हणजे कितें जेन्ना तू खंयसर न्यू प्लेसीर वयतलो त्या टायमार तुका कितें जातलें अनकम्फर्टेबल फील जातलो फॉर सम टायम ऑफ पिरियड इन अ न्यू ऑर अनफेमिलियर सिच्युएशन तेका इडियम्स ह्यो यूज जातलो मेक एंड्स मीट मीन्स सेव मनी मॅनेज एक्सपेन्सीस विथ डिफिकल्टी स्पेंड अ लॉट अर्न एक्स्ट्रा मनी करेक्ट ऑप्शन बी मेक एंड्स मीट म्हणजे मॅनेज एक्सपेन्सीस विथ डिफिकल्टी सो हेजो मिनींग कितें तू कशा तरेन कितें करता मॅनेज करता तुजो घरांतलो जो खर्च आसा तो आनी ड्युरींग कितें डिफिकल्ट टायमाचेर ओके सो त्या टायमार यो मेक एंड्स मीट थ्रो इन द टॉवल मीन्स क्लीन समथिंग गिव अप फायट हार्डर स्टार्ट फ्रेश सो करेक्ट ऑप्शन बी इट मीन्स टू क्विट ऑर एक्सेप्ट डिफीट एक तर कितें टार्गेट दवरलेलो आसा तो आनी आपणा कडेन जावचो ना म्हणून तू कितें करता क्विट करता ओके नाजाल्यार आपणा कडेन एक्सेप्ट डिफीट म्हणजे कितें आपूण हरलो कळ्ळें सो हें तू एक्सेप्ट करता आपणा कडेन आनी जावचें ना नेक्स्ट 16 स्टेटमेंट द टीप ऑफ द आयसबर्ग मीन्स टीप म्हणजे सारको एट द एंड पॉइंट ऑफ द आयसबर्ग म्हणजे एक आयसाचो आमी अज्यूम करूया एक माउंटन कसो सो टीप ऑफ द आयसबर्ग मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ बिग प्रॉब्लम आयस फ्लोटिंग फुल प्रॉब्लम कोल्ड वेदर सो करेक्ट ऑप्शन स्मॉल पार्ट ऑफ बिग प्रॉब्लम सो टीप ऑफ आयसबर्ग म्हणजे एक्सप्लेनेशन वॉट यू सी इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मच बिगर इश्यू म्हणजे टीप ऑफ आयसबर्गाचो हेजो मिनींग कितें आयसबर्गाचो हो एक पार्ट टीप म्हणजे एट द टॉप वयरलो जो आसतलो पळय ओके टॉप जी आसतली एट द एंड ऑफ द माउंटन सो तेका म्हटलां तें सो हांगासर तुमकां तो प्रॉब्लमांक कंपेर केला सो वॉट यू सी इज ओनली स्मॉल पार्ट म्हणजे टीप जो आसा पळय तो स्मॉल पार्ट ऑफ बिग माउंटनाचो सो हांगासर एक ताका टिपाक स्मॉल पार्ट कंपेर केला आनी माउंटनाक बिगर इश्यू म्हणजे तो व्हडलो आसा पण तितूंतलो टीप जो आसा तो बारीक म्हणजे तुजो प्रॉब्लम व्हडलो आसा हे तुका आतां सद्या कितें प्रॉब्लम येयला तो बारीक आसा म्हणून सांगला तेच्या फुडें सुद्दां व्हडलो प्रॉब्लम येवपाक शकता नेक्स्ट 17 स्टेटमेंट back to square one means start again finish work go forward win something so correct option A start again back to square one म्हणजे it means starting again from the beginning next call it a day means name something stop working begin work celebrate correct option stop working so explanation to stop working for the day call it a day म्हणजे कितें तू त्या दिसाक काम आनी फुडें करचो ना ओके सो स्टॉप वर्किंग म्हणजे त्या दिस काम तू स्टॉप करतलो नेक्स्ट 19-1 हे चडशें आयकलां आसतलें तुमी नो पेन नो गेन मीन्स नो वर्क नीडेड सक्सेस रिक्वायर एफर्ट अवॉइड प्रॉब्लम स्टे रिलॅक्स सो करेक्ट ऑप्शन सक्सेस रिक्वायर एफर्ट्स ऑब्वियसली हे तुमकां खबर आसतली एफर्ट्स ना जाल्यार इजिली तुमकां कितें मेळचो ना सक्सेस मेळचो ना यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ओके सो हेजोय तुमकां मिनींग इजिली कळटलो स्पीक लाउडली वर्ड्स आर इम्पॉर्टंट what you do is more important than what you say and talk less so correct option what you do is more important than what you say so explanation behavior show true intention not so here action speak louder सो तुजो बिहेवियर जो आसा तू कसो इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन कसो बिहेव करता हे पयलीं दुसऱ्याक तू दाखोवन दितलो मागीर तू उलयता ते सेपरेट थिंग आसतली
सो त्याच्या खातीर स्टेटमेंट, त्याच्या खातीर इडियम्स काय हांगासर यूज जाल्यार एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स.